नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. ब्रेस्तारा बाजारात सुरवातीक कांय प्रमाणात ग्रीन सुरवात जाली. उपरांत सेलिंग प्रेशर मात निमाणे मार्केट फ्लॅट क्लोज जाले. बँक निफ्टी कांय प्रमाणात पॉझिटिव्ह. निफ्टी इंडेक्स 19,828 उक्तो जाल्लो. 19,875 मेरेन इंडेक्स चढलो आणि 19,786 मेरेन पडल्या उपरांत निमाणे 19,802 बंद. निफ्टी इंडेक्स नेगेटिव्ह क्लोज. सेन्सेक्स 65,084 उक्तो जाल्लो. 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंप मेरेन इंडेक्स फ्लॅट 66,017 क्लोज जालो. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप गेनर्सात हिरो मोटोकॉर्प सुमार 5% चढून टॉप गेनर्सात टॉपार. त्या उपरांत टू व्हीलर सेगमेंटांतल्यानूच बजाज ऑटो, BPCL, इंडसलँड बँक आणि आयशर मोटर्स हे कंपनीचे शेअर टॉप गेनर्सात पॉझिटिव्ह क्लोज झाले. निफ्टी 50च्या आयच्या टॉप लुजर्सात सिप्ला वट्ट 8% घसरून टॉप लुजर्सांच्या वळेरेंत पावलो. अल्ट्राटेक सिमेंटातूय प्रेशर. SBI लायफ, LTIM आणि लार्सन अँड टुब्रो कंपनी शेअर टॉप लुजर्साच्या वळेरेंत पावले. आयच्या सेशनाचो फोकस पॉयंट थारलो हिरो मोटोकॉर्पाचो शेअर. कंपनीच्या शेअरान आज मार्केट उक्ते जातात रनअप सुरू केलो आणि 150 पॉयंटाचो गेन दिल्या उपरांत निमाणे 3,568 क्लोज जालो. फाटल्या 9 दिसां भितर हिरो मोटोकॉर्प 15% वाडला. फाटल्या 33 म्हयन्याचो हाय मारून हिरो मोटोकॉर्पान 3,576 नवो रेकॉर्ड हाय तयार केला. आयच्या मार्केटात दमदार कामगिरी टू व्हीलर कंपनींची. बजाज ऑटो कंपनीचो शेअर आज 4% वाढून नव्या रेकॉर्ड हायचेर पावलो. मॉर्गन स्टॅनलीन बजाज ऑटोक बाय रेटिंग दिवन टार्गेट 6,000 रुपया केला. सद्याक शेअर 3,932 रुपयाचेर क्लोज जाला. CG पॉवर कंपनीचो शेअर आज 5% गॅप अप उक्तो जाल्लो. काल तो 20% चडिल्लो. 2 दिसात 25%ाचो रनअप दिल्या उपरांत कांय प्रमाणात शेअरात प्रॉफिट बुकींग आयली. कंपनीन IT मिनिस्ट्री कडेन सेमीकंडक्टर प्लांट घालपा खातीर अर्ज केल्ल्यान CG पॉवर कंपनीचो शेअर चडलो. सिप्ला कंपनीक US FDA कडच्यान वॉर्निंग लेटर आयिल्ल्यान शेअर आज 8% वयर पडलो. वांगडाच हेर फार्मा शेअरांनूय प्रेशर. सद्याक शुगर स्टॉक्स फॉर्मात आसात. अवध शुगर कंपनीचो शेअर 12% चडलो. बलरामपूर चिनीचो शेअर 52 वीक हायचेर पावलो. IEX कंपनीचो शेअर आज 5% चडलो. मार्केट कपलिंग मेकॅनिझमाचो निर्णय सरकार फाटीं घेतलो म्हूण संकेत मेळिल्ल्यान शेअरात फाटल्या 3 दिसां सावन कांय प्रमाणात तेजी दिसता. हालींच लिस्ट जाल्ल्या मामा अर्थ कंपनीच्या शेअरान आज 20%चे अपर सर्किट गाठले. कंपनीचो Q2 चो रिजल्ट बरो आयलो. जेफ्रीज रेटिंग एजन्सीन हे कंपनीत आनीक 58% चडपाची तांक आशिल्ल्याचे रिपोर्टांत म्हटलां. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.